हायकोर्टाचे ऑर्डरी उपरांत गोंय सरकारान टुरिस्ट टॅक्सींक मिटर सक्ती करपा विशीं काडिल्ली ऑर्डर बुधवारा हायकोर्टा मुखार दवरली। मात सरकारान ही ऑर्डर केन्ना मेरेन चालीक लागपाक जाय ताची मुजत टॅक्सीवाल्यांक ऑर्डरीत स्पश्ट केल्ली ना। ही ऑर्डर कशी चालीक लावप ताचेर अभ्यास करपाक म्हूण सरकारान कोर्टा कडेन 3 सप्तक मागिल्ले। कोर्टान 2 सप्तकांचो प्रास दिलो। Today they have placed an order on record which clearly goes to say that the taxi meters will be implemented in Goa, which means now meters for taxi will be a regular feature. However, the government wanted about 3 weeks time, that is till the end of November, to give the necessary details as far as what type of a taxi meter it would be. Generally, the government would have to look into the aspect of what category or what type the meters has to be fitted. Now, we opposed it, saying that the matter as it is hanging for quite some time. The Honorable Court, High Court found favor with these arguments also and have granted them only 2 weeks time, within which they have to decide on the category or the technical specification of the meter. दुसऱ्या एका प्रकरणात गोंय सरकारान नव्या रेंट कॅबांचे परवाने दिवंक घाल्ले निर्बंध उखलपाची तत्वता तयारी दाखयल्या। नोव्हेंबर सोंपमेरेन रेंट कॅबा विशीं नवें धोरण करपाचें थारायलां। सरकाराक रेंट कॅबाचेर निर्बंध घालपाचो अधिकार आसा काय ना तोच हायकोर्ट पयलीं तपासतले। कोर्टान केस 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या। सरकाराक नव्या रेंट कॅबांक परवान्यांचेर घाल्ले बंदीचेर एफिडेव्हिट दिवंक सांगल्या। इतले मजगतीं टॅक्सीवाल्यांची बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर बसका जाली। मिटिंगेक कोंगुटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारूय आशिल्लो। मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांक तांचे सगळे प्रस्न बरोवन हाडपाक लायल्यात। उपरांत ट्रान्सपोर्ट ऑफिसरां बरोबर बसका जातली। ही बसका 17 वा 18 तारखेक जावं येता। जायते इश्यू आसले। मेन म्हटल्यार आमकां दुखणें मातशें आसलें, म्हणजे असेंब्लीन सीएमान नमूद केल्लें कितें सप्टेंबर मेरेन जे आमचे इश्यू आहा ते बसून सगळे सॉल्व करतले आसले, पण सप्टेंबर मेरेन तेंनी कांयच केलें ना। वायट दिसलें जेन्ना मायकल लोबोन गोर गरिबांक लागून जेन्ना आवाज उठयलो आनी कितें तरी इश्यू आपण सॉल्व करतलो, आनी मायकल हो सतत अलॉंग विथ टॅक्सीवाल्यांक फाटल्यान आहा, तेन्ना मायकलान इश्यू उखली ना फुडें सीएमान आमकां फोन हाडल्या। सद्या आतां फक्त तात्पुरती मिटींग जाल्या म्हणजे तेणें आनीक कितें पॉयंट्स तुमचे क्वरीज आहा त्यो मिटरा बद्दल, स्पीड गव्हर्नरा बद्दल आमी घालिना अशें कांयच सांगूं ना, पण आमचे जे पयलीं रायट्स आमी मागलेले किंवा आमचे जे कितें पॉयंट्स आहा ते फुलफील कर, त्याच्या नंतर आमी सगळें करता। करिना हें कांयच सांगूं ना, कित्याक गव्हर्नमेंटूय थोडें हाडूंक सोदता, तितूनय बरी तर आहा जाल्यार आमी एक्सेप्ट करता, न्ही इतलेंच सांगूंक सोदता। हे जे बारीक लोक आमचे गोंयकार आहा हिंकां आयज न्याय दिवपाचो टायम येयल्लो आहा आनी हे दिवया। सेकंड मिटींग 17 नाल्यार 18 थारायल्ली आहा। आमकां पॉयंट बरोवन हाडूंक लायल्या, आयज ताका आमी पॉयंट दिल्या। सो ही इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट how the solutions can come from this, and Jayesh and myself we have taken this we are going to take this issue forward, and definitely so by this month end results will be out. Bureau report, Prudent.